नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमली पळोवया त्याचे हेडलायन्स. मामलेदारा सयत हेर अधिकाऱ्यांनी पणजेंतल्या 18 जून रस्त्याचेर आशिल्ल्या स्पा आनी मसाज सेंटराचेर घाली धाड. व्यवसायाचो परवानो नाशिल्ल्याचेर जातली कारवाय. पिर्णा अष्टगंधा अर्बन क्रेडिट कॉपरेटिव्ह सोसायटीत 11 कोटींच्या अफरातफर प्रकरणात आदल्या संचालकाक केलो अटक. अर्थीक गुन्यांव विभागान केली कारवाय. समाजाच्या हेता खातीर तशेंच गोंयच्या विकासा खातीर आमी आयल्या एकठांय. आमच्या चुकांचो समाजाचेर परिणाम जाता जाल्यार त्यो चुको थांबोवपाक जाय, सांगता मंत्री रमेश तवडकार. क्रिप्टो स्कॅम प्रकरणात सुमार 7.36 कोटींची रुपयाची फटवणूक जाल्ल्याची आयला उजवाडाक. ह्या प्रकरणात दुबयचो मास्टर माइंड लवीश चौधरी सयत 10 जाणांचेर गोंय अर्थीक गुन्यांव फाट्यान FIR केला नोंद. ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर अवैध पद्दतीन जावपी वखदांचे विक्रेचो निषेध करपाक 20 मेक गोंयांतल्यो फार्मासी दवरल्यात बंद. आपतकालीन सेवा दिवपी आनी हॉस्पिटलांतल्यो फार्मासी उरतल्यो चालू. आनी हळदणा नासनोड्या वाठारात 17 वर्सांच्या चलयेक आयिल्ले दुबावीत मरण. चलयेच्या आंगाचेर मेळूंक ना कसलेच तरेचे घावे. विसेरा म्हळ्यारूच अंतर्गत अवयव तपासणीचो अहवाल आसा प्रलंबीत, सांगता पुलीस अधीक्षक सलीम शेख. पणजेंतल्या 18 जून रस्त्याचेर आशिल्ल्या स्पा आनी मसाज सेंटराचेर मामलेदारा सयत हेर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी धाड घाली. भलायकी परवानो, उजो पालोवपी प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यताय आनी महानगरपालिकेचो वेवसाय परवानो नाशिल्ल्याचेर खर कारवाय करतले, अशें संबंदितान सांगलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे सुवातेर 45 स्पा आनी मसाज सेंटरां आसात. हातूंतली 21 बेकायदेशीर स्पा आनी मसाज सेंटराचेर संबंदिताची कारवाय करप सुरू आसा. तुम्ही आज कारवाई केला स्पाचेर. ओके, कितले मारले सो तुम्ही आतां पर्यंत कितले सील केल्या? ना सील करून ना कांयच करूं ना. कितले लिस्ट कितले आहा? कितलेच पहा टोटल? आमचे कडेन लिस्ट एक आसा. आमकां इन्स्पेक्शनाक हांवें आमकां इन्स्पेक्शन एज पर डायरेक्शन ऑफ SDM आमची मिटींग घेतली. मिटींग करणे गेली. ऑल द स्टेक होल्डर्स वेर कॉल्ड. तितून पुलीस हेल्थ सगळ्यांक हे केल्ले आनी आमी चॅक करपाक की तेजे कडेन सगळ्यांच्यो NOC आहा, हेल्थाची आहा, फायराची आसा, पोल्युशन कंट्रोलाची आहा, मागीर CCTV जाती आहा. सो ती समज ना तर ती इल्लिगल. सो आमी तें सील करतले. आमी हे करता खुबशे आतां आमी स्टार्ट करता. हां, ह्या एरियेन आमच्या एरियेन पडटा पळय ती सगळी आमी इन्स्पेक्ट करतली. जी ना पंचनामा करतले आनी सील करतले. पूण अशे कितले स्पा आयडेंटिफाय जाले? आयडेंटिफाय आतां म्हाका स्टार्ट केला न्ही. स्टार्ट करता कळटलें तुमकां. पिरण बार्देसच्या अष्टगंधा अर्बन क्रेडिट कॉपरेटिव्ह सोसायटीत 11 कोटींच्या अफरातफर प्रकरणात आदले संचालक प्रकाश कानोळकाराक अटक केली. अर्थीक गुन्यांव विभागान ही व्हड कारवाय केली. सोसायटीच्या अर्थीक वेव्हारात अनियमितताय आनी निधीचो गैरवापर जाल्ल्याची कागाळ मुखार आयल्या उपरांत खोलायेन चवकशी सुरू केली. तपासा मजगती अर्थीक गैरवेव्हार उक्ताडार आयिल्ल्या संबंदिता आड गुन्यांव नोंद केलो. ह्या प्रकरणात प्रकाश कानोळकार हांची भूमिका दुबावाची दिशिल्ल्यान तांकां ताब्यांत घेतले. ह्या भोव चर्चेत अर्थीक घोटाळ्या फाटल्यान आशिल्ल्या हेर संबंदितांचोय सोद घेवप चालू आसा. समाजाच्या हेता खातीर तशेंच गोंयच्या विकासा खातीर आमी एकठांय आयिल्ले आसा. आदिवासी कल्याण खात्यात आशिल्ली ताकद कशी वापरूं येता हे विशीं आमी चर्चा केल्या.
आमी मनीस, देव न्हय. मनीस चुको करता, देखून आमच्या चुकांचेर आमी चिंतन केलां. आमच्या चुकांचो समाजाचेर परिणाम जाता जाल्यार त्यो चुको आमी थांबोवपाक जाय, अशें मंत्री रमेश तवडकार सांगता. आयकात. आमी मनीस, देव न्हय. मनीस चुको करता, देखून आमच्या चुकांचेर आमी चिंतन केलां. आमच्या चुकांचो समाजाचेर परिणाम जावपाक लागला जाल्यार त्यो चुको आमी थांबोवपाक जाय, अशें मंत्री रमेश तवडकराचें म्हणणें. समाजाच्या हिता खातीर तशेंच गोंयच्या विकासा खातीर आमी एकठांय आयिल्ले आसा. सर्गेस्त मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीप हांच्या उगडासाक 25 मे दिसा केप्यां प्रेरणा दीस घडोवन हाडटले. हे निमतान एसटी समाजाचे सगळे फुडारी मतभेद कुशीक दवरून एकाच मंचाचेर एकठांय येतले, अशेंय तांणी सांगलें. आमी आमचे जे कांय विशय म्हणजे कम्युनिटीच्या हिता खातीर, गोंयच्या विकासा खातीर आनी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आशिल्ली ताकद जी आसा ती कशें एकठांय घेवंक येता ह्या सत्राचें मंथन जें आसा न्ही आमी फाटल्या म्हयन्याभरान केल्लें आसा. आनी त्या मंथनाचें स्वरूपूच म्हणजे आसा ती सारकें आमी सगळे एकत्र येतले आनी आमकां सगळे एक व्यासपीठाचेर दिसता की कांय गजाली आसा न्ही की आमकां म्हणजे फाटले बाबा आमी मनीस, आमी देव न्ही. कळ्ळें काय? केन्ना केन्ना देव सुद्दां चुकता आनी मनीस चुकपाक व्हडलें कठीण काय ना. ताचें जर आमी आमच्या चुकीचें आत्मचिंतन आमी केल्लें आसा. त्यामुळे आमी चुकता आसा जाल्यार ताचो परिणाम जर जे आसा न्ही कम्युनिटीक जाता आसा जर आमी थांबोवपाक जाय. अशा प्रकारचे आमी एकठांय घेवन जे आसा ताचें चिंतन आमी केल्लें आसा आनी तातूंतच आमी निर्णय घेतलो आसा. कोण आमकां हाडले नाशिल्ले, कोण केलें नाशिल्लें. लिडर म्हणून न्ही आमचे की प्रत्येक कम्युनिटीचे ज्या प्रत्येक शिकिल्लो तरूण आसा की जेका कितें करपाक सोदता ताका एक डायरेक्शन मेळपाक जाय, तें मेळनाशिल्लें एक. आनी त्याच बरोबर म्हणजे युनायटेड आमी जे म्हणजे हालीं आमी केलां म्हणजे सदांचो शाणो पासून उठाची लढाई जर आमी 2011 पर्यंत आशिल्ली, अत्यंत निर्णायक लढाई जी आसा न्ही ती आमी करपाक कितें आशिल्लें की आमी सगळे युनायटेड आशिल्ले म्हणून तो लढाई करपाक शिकलो. आतां दुर्दैवान जे आसा 2 आमचे तरुण शहीद जाले, ती आमची ती एक वायट घटना. पूण बाकीचे सगळे गजाली आसा हेच्या फाटें आंदोलन जें आसा न्ही तें संघटीत जे आदारचे सगळे टीम आसा पळय ते शिकले. ह्या विशयाचेर राजकारणा विशयाक पण तोपर्यंत आसा न्ही कम्युनिटीच्या हिता खातीर जे मेजर जे नुकसान जाता. आज तर आमी हांव एका पक्षाक आसा आनी गोविंद गावडे एका पक्षाक आसा. आमी म्हणजे 25 मे हो दीस आमी हेजी जो आसा इंडियन गार्डन जे कुंकळ्ळे जितली आसा बावरी हांगा तो कार्यक्रम जातलो. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री प्रफुल्ल सावंत बसी आसतले. तशेंच आमचे माननीय सभापती गणेशजी गांवकर बसी आसतले. तशेंच आदले मंत्री आनी आमदार गोविंद गावडे बसी आसतले. एसटी समाज आणि गोंयच्या हिता खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. आमदार गोविंद गावडे, गणेश गांवकार आणि आपूण एकठांय आसात. आमी एकठांय येवन काम करतले, अशें मंत्री रमेश तवडकरान सांगिल्लें. देखून आता तिनूय आमदार एकठांय येतले हे विशीं प्रकाश वेळीप हांकां प्रस्न केल्लो. आमच्या फुडाऱ्यांनी एकठांय येवप हें आमच्या समाजा खातीर हेताचें आशिल्ल्याचें प्रकाश वेळीप सांगता. आयकात. न्ही समाजातले जे कोण आमचे प्रतिनिधी येतात ते समाजात बरोबर लोक जांकां अन्य समाज बी निवडून येतात. जेन्ना आमदार म्हणटा तेन्ना तो एक पर्टिक्युलर समाजाचो उरना. आमी बी आमदार म्हणून काम केलां त्या मतदारसंघात वेगवेगळे समाजाचे, वेगवेगळे जातीचे, वेगवेगळे धर्मा खातीर. पण म्हाका दिसता की म्हज्या अनुभवा प्रमाणे ज्या समाजाक आज हेल्पींग हँडाची गरज आसा, कारण हो एक आमी म्हणल्यार एक मंची समाज आसा, जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकठांय जावन उन्नती खातीर काम करप नथींग रॉंग. आमी समजा एक घरांत 4 भाव, सुद्दां आमच्या घरांत 4 भाव आसा, आमी 4 कडेन रावता. हेजो मिनींग अशें ना 4 कडेन रावले म्हणजे जे रिलेशन आसा ते वेगळे जायना न्ही. मिसअंडरस्टँडींग आसता, अंडरस्टँडींग आसता, कांय आसता ते खंयचे कडेन ना, सगळ्यां कडेन आसता. पर्टिक्युलर एक समाजा भितर नासता. पण डेफिनेटली युनिटी खंयच्या ऑर्गनायजेशनाक युनिटी आनी स्पेशली जे ऑर्गनायजेशन आसा, आज हांव अनेक ऑर्गनायजेशनांतल्यान काम करत फुडें आयिल्लो आसा. इट इज अ गूड थिंग इफ सॉर्ट आवट मिसअंडरस्टँडींग आसलें तें सॉर्ट आवट जालें आनी एक जालें. डेफिनेटली ह्या समाजाक फुडले दीस आमी एक्सपेक्ट करता की बरें आसतलें. आमी एकठांय जावन पयलीं काम करताले. आज परत समजा जर अशें युनिटी जावन एक वॉयस जर जाता
डेफिनेटली ह्या समाजाक दीस येणारे दीस बरे आसतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगेश. क्रिप्टो स्कॅम प्रकरणात सुमार 7.36 कोटी रुपयाची फसवणूक झाल्याचे उजवाडाक आयला. मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण ह्या प्रकरणात दुबयचो मुखेल दुबावीत लविश चौधरी सयत 10 जाणांचेर गोंय अर्थीक गुन्यांव फाट्यान FIR नोंद केला. बॉटब्रो, QFX ट्रेड आनी मायन क्रिप्टो ह्यो बनावट कंपनी वरवीं पयशांचे आमिश दाखोवन गुंतवणूक करप्याक टोपी घाली. ऑनलायन वखदां विक्री आड आनी हेर मागण्यांक खातीर रसायनशास्त्रज्ञांनी केल्ल्या निशेधाक लागून भारतभर एक दीस फार्मासी बंद दवरल्यात. ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर अवैध पद्दतीन जावपी वखदांचे विक्रेचो निशेध करून संपाक तेंको दिवपाक बुधवारा 20 मेक गोंयांतल्यो फार्मासी बंद दवरल्यात. पूण आपतकालीन सेवा दिवपी फार्मासी आनी हॉस्पिटलांतल्यो फार्मासी उक्त्यो आसतल्यो. Response has been fantastic. It is almost a 100% strike because सगळीकडे आम्ही अजून वचून आयला ते पळयत जाल्यार सगळ्यांनी आपले फार्मसी बंद दवरल्या. ऑल ओव्हर गोवा रिपोर्ट्स येतात ते ऑल हॅव बीन शट. वेगळा 100% सक्सेस. Only those are open are only the hospital pharmacies as planned earlier as a service to the community. We have kept the pharmacy only attached to hospitals open. Now, प्रत्येक अख्खे we are getting feedback from everywhere. There is not a single chemist which will be find open today. Maybe sporadically something like this Jan Aushadhe and they ukte asतात because but they have been exempted from this strike and hospital pharmacy local. Otherwise, the response has been fantastically good, and we are sure it will lead to a success for the chemists because this will open the eyes of the central government. Because we are getting reports from all India also, it has been a big success. Your demands were there, genuine demands. So do you think it will be? Yeah, the basic demand as regards the online sale of drugs, which is going on, and that demand is also already there with the government. Plus predatory pricing जो आसा, हे दोन major आमचे demands आसा, and there's those sections which have been there, section 817 and 220, which was invoked during the COVID time. That we have requested for the rollback, so that there is all this rampant sale of medicine that is happening online, that is spoiling the market as well as spoiling the youth. That we have already asked for, and I think government is in a serious considering that. In fact, there was a meeting with the All India body and Minister of Commerce Piyush Goyal, and Mr. Piyush Goyal has been very, very sympathetic towards our demands, and he has promised that he will take it forward with the central government. This unity is very much essential because today it is the survival of the fittest. Because if this is not going to be done, then I think that is the end of it for us, and the trade will suffer as a whole. So I think we have to thank all the chemists and all our other partners also, especially the corporate chains that have also participated in this band. For all the wholeheartedly they have supported us, and the band has been a big success. So what will be the next step if you think so? Now the next step would be we will definitely see how this thing is, and it is our All India body, that is the All India Organization of Chemists and Druggists, that will take a call on this. They will certainly meet, and we will have a meeting together, and then the next course of action will be decided very soon. The due care was taken because we have addressed this issue last week, and we had appealed to all the patients and customers in particular that since this is going to happen on 20th, they should stock all the required medicines, and only in case of some emergency medicine that they require, we have always kept that option open of hospital pharmacies for them. So I don't think the patients are at inconvenience at all. And plus we have given our numbers also, they are free to call us if they have any problem whatsoever for getting the medicines.
हळडोणा नासनोड्या वाठारांत एका 17 वर्साच्या चलयेक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. ताच्या घरांतल्या एका रूमात ताची कूड न्हिदिल्ल्या अवस्थेत सापडिल्ली. पुलीस तशेंच फॉरेन्सिक पंगडान खोलायेन तपासणी केल्ली अशें पुलीस अधीक्षक सलीम शेख हांणी सांगलें. कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडिल्ली, मात चलयेच्या आंगाचेर कसलेच तरेचे घावे मेळूंक ना. मरण सैमीक काय कशें तें कळूं ना. विसेरा म्हळ्यारूच अंतर्गत अवयव तपासणेचो अहवाल अजून प्रलंबीत आसा अशेंय सलीम शेख हांणी सांगलें. व्हडलो एक इन्सिडंट घडलेलो आसा, एक ट्रेजेडी जाल्ली आसा आमच्या गांवचो. आनी आमच्या गांवचो एक मित्र, तेजी चली 17 वर्साची, ती कालूच तेजें मरण जाल्लें आसा. सस्पिशियस मॅनरान जाल्लें आसा. जे घरान ते एकलेच असले आनी तेजो बापूय आमचो मित्र नारायण परब, तो GMCन कामाक आसता, तो कामाक गेल्लो. तशीच तेजी बायलूय कामाक गेल्ली आनी चली घरान एकलीच आसली. तर दनपारां 2 सुमार तेंच्यांनी फोन केल्लो तेका, पण फोन घेवंक ना. तेच्या उपरांत परतो 3:30 सुमार तेंच्यांनी फोन केलो. तर फोन घेयना म्हणून डावट पडलो म्हणून तेजी चलयेची आवय घरा येयली. तेन्ना घरा येवन पळयत जाल्यार ते बॅडीर अशें मृत्य अवस्थेंत तांकां मेळ्ळें. आनी आजून तेच्या उपरांत सांजची मागीर बॉडी GMCन हेका पोस्टमॉर्टमाक व्हेल्ली. तेच्या उपरांत आयज बॉडी हँड ओव्हर जाल्ली आसा. तर चली आमी इतले ल्हानपणासान ते चलयेक पळयल्लें आसा. एक बरे स्वभावाचें भुरगें आनी सदांच चलतना अशी मान सकयल घालून चलतालें. खूब दुख्ख जाता आमकां आयज अशे तरेन तेजें मरण जाल्लें आसा भुरग्याचें. आनी सांगपाचें म्हणल्यार भुरगें तें बरें शिक्षणाकूय बरें आसलें. अंदू 12वेक आसलें तें आनी बरें शिकतालें. बापायक खूब तेजी चेडवा बद्दल अपुरबाय आसली. खूब तो केअर घेतालो चेडवाचो. आनी आयज अशें घडलेलें आसा. खूब दुख्ख जाता सांगपाक, कित्याक तो बरो आमचो एक मित्र जावन आसा आनी एकूच तेजें भुरगें जावन आसा, तें आयज ना जाल्लें आसा. फॅमिलीचें म्हणणें तेणें तसो स्टेटमेंट करूंक ना, पण आमी तेका विचारलेलें की बाबा कितें जाल्लें अशें भुरग्याचें, बरें सिकनस बी कितें आसलें. तर तेणें सांगलें तशें कांयच नासलें, सारकें नॉर्मल आसलें, कांय सिकनस बी तशें कांय नासलें. कित्याक सकाळीं पासून मातशें लेट उठला ते, पण च्या बी पिलां, सगळें तेजे वेवस्थीत जाल्लें आसा. आनी ह्या दिसांनी घरा आसले, हॉलिडे आसले म्हणटून ते घरात आसताले. तशें सांगपाचें म्हणल्यार लॉक नासलें दाराक, फाटलें दार बंद आसलें, फुडली गेट ओपन आसली, फक्त लॉक नासलें, गेट बंद आसली. सो जे आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे तेंच्या पेरंट्सा कडल्यान फक्त गेटीक लॉक नासलें, पण फुडले जे कॅमेरा फुडल्यान घरा फुडल्यान आमी पळयतात तेंचे कॅमेरा आसा 2. तितून पुलीस जेन्ना काल येयले तेंच्यांनी सगळो फूल पळयल्लो आसा. तितून कांयच अशें कोण एंटर जाता तशें दिसना. हो सादारण 4 घडलेलो आसा. कित्याक जेन्ना आवय तेजी घरा पळोवपाक येयली तेन्ना ते मृत अवस्थेत तांकां मेळिल्लें आसा. सो तेजे पयलीं जाल्लो जावंक शकता. एक ते 17 म्हणजे आमी सध्या इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. तेजे आमी PM बीन केला आता. PM ताजे आतां तेजो कॉज ऑफ डेथ ताजे आमकां रिजर्व दवरला, पेंडींग CA विसरा एनालिसीस. आनी ते दिवचो आनी हिस्टोपॅथॉलॉजी रिपोर्ट आसा तेजे खातीर तेजे पेंडींग दिलो. बट आमच्या हितूनच्यान तेजे सगळे आमी पळयला, ऑल एंगल्सान आमी तेजी इन्क्वायरी केला, रातभर केला, फूल नायट तेजे केला. आनी तितून प्लस आमची फॉरेन्सिक टीम बी आमी थंय गेले. एवरीथींग तेजे इच एंड एवरी एस्पेक्ट आमी चॅक केला. आनी ते भुरगे आशिल्ले ते न्हिदलेलेच आमकां हे मेळ्ळें, मृत्यूक मेळ्ळें. आनी तितून आमी ताजे पंचनामा करून, इन्क्वेस्ट पंचनामा करून ती बॉडी मागीर PM धाडून जाता. तितून बॉडीचे तरी काय व्हडलें काय एक्सटर्नल इंजरीचे काय ना, नो एनी अशें कांयच हें ना, अनयुज्युअल कशें कांय ना. सो हितून आतां पळोवपाक गेल्यार तुका एक्झॅक्ट कॉज ऑफ डेथ आमकां जावं शकता, आजून काय सांगू शकता. बट आमी आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. पण नॅचरल काय अननॅचरल ती आज काय सांगूंक शकना. ते फूल आमकां सारको डॉक्टरांनी हे दिवना आमकां ताजो. बट अशें कांयच ताका पयलीं सीक बीन कितें आशिल्लें कितें ना 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 कांय ना, अशें कांय ना. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकर. गोंय पुलीस खात्यांतली 14 निरीक्षकांची बदली जाली. कृष्णा सिनारी हाची हणजुणा, राहुल नायकाची फातोर्डा, विदेश शिरोडकार हाची कोलवा, जाल्यार विद्देश पिळगांवकर हाची वाळपय पुलीस स्टेशनात बदली केल्या.
आंब्यांच्या उपरांत दिवचलच्या बाजारात आता फणसांचो घमघमाट सुटपाक लागला. फणसांक मागणी आशिल्ल्यान तांचो भाव लेगीत वाडला. ओनूय फणसांचें पीक समाधानकारक आयलां, मात अपेक्षे प्रमाण फणस अजून बाजारांत येवंक ना. कापो आनी रसाळ अशे फणसाचे 2 प्रकार आसात. रुचीक आशिल्ल्यान फणसाच्या गऱ्यां मदीं विटामीन ए आनी सी आशिल्ल्यान फणसाचे गरे भलायकेक उपयुक्त असतात. देखून चड करून काप्या फणसाक मागणी आसता. बाजारात फणसा वांगडाच मेकळे गऱ्यांक लेगीत मागणी आसा. कांय विक्रेते फणसाचे गरे काडून ते वाटयांनी विकतात. गऱ्याक मागणी आसा अशें विक्रेत्यांचे म्हणणे आसा. अंदू फणसांचे पीक कशें आहा? सध्या फणस हा मार्केटान अजून ना, अजून साईज त्याची तितकी जावंक ना, लेट हा. तरी आता सध्या चडशे पीक ना आणि मार्केटान मागणी खूप हा. मागणी पण जास्त खंयच्या फणसांक कापे करे? कापे फणस, रसाळ तितके ना. म्हणजे झाडाचेर फणस आहा? झाडाचेर फणस हा, अजून साईज जावंक ना त्याची. म्हणजे जून जावंक ना. जून जावंक. पुढे पावसान मेळूंक शकता? पावसान मेळटा. आता वट पौर्णिमा फुडल्या म्हयन्यात 29 त्या टायमार मेळटले. पण सध्या बाजारात मागणी आसा? मागणी आसा. सध्या लोक खावपाक व्हरता न्हू, त्या खातीर मागणी आसा. व्हडल्यान व्हडलो कापो फणसाचो रेट कितें आहा? 400 हा, त्याचे मिडियम सायजचो 300 हा, 200 हा, 100 हा. म्हणजे बाजारात मागणी आसा? मागणी आसा, मागणी आसा. आता साधारण पण बाजारात फणस येवपाक लागले? बाजारात फळां येवंक लागली थोडी हाडल्यावर झप करून सोंपता. एक अर्ध्या वरान सगळें आसा सोंपता. म्हाका दिसता अंदू मातशें मागूस पीक येयला. पावसान पडटलें, पावसान येतलें पीक रावलें पावसान. पण सध्या मागणी आसा? मागणी आसा. जाल्यार काप्या फणसाक काय रसाळ? आनी रसाळ दोगांकूय मागणी. हाडले काय बाजारांत आवाना. म्हणजे वर्सा मे म्हयन्यान बी सामके बाजारात भरपूर फणस दिसताले. ते पीक मागूच लागवड लेट लागली. तुटके गरे कित्याक हाडटात? तुमचे बरे वांगडा वांगडा ताबडतोब काढले न्हू करून घेता बरो. आमचे काढून हाडले न्हू ते बाते म्हणटा. ते काढून वांगडा दिले ताबडतोब न्हू ते बरे म्हणटात बरे. तेच म्हणटा. म्हणजे लोक आता फणस व्हरपाक पळयना चड. मग ते हांगासर पळोवन व्हरतात. आणि हे बी कापे मागणी चड गऱ्यांक खंयची आसता? हय न्हू. आणि भाजयेकूय व्हरतात दिसता. म्हणजे फणस वजे व्हरपाक लोक आता हे करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. गोयच्या 3 वेगवेगळ्या सायबर फटवणूक प्रकरणात वट्ट 77 लाखां परस चड रुपयाची फटवणूक केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मडगांवांतल्या एका निवृत्त बँक अधिकाऱ्याक डिजिटल अरेस्टाच्या नांवा खाला 59.82 लाख रुपयांची तोपी घाली. कुठ्ठाळेंतल्या टेवा फार्मा कंपनींतल्या एका कामगाराक 10.60 लाख रुपयाची तोपी घाली. जाल्यार आझाद नगरांतल्या एका बायलेक आपल्या पुताक डिझनी मॉडेलिंगाची संद दिवपाचें उतर दिवन फेसबुकाचेर 6.74 लाख रुपयांची तोपी घाली. ही तिनूय प्रकरणां रायबंदर पुलीस स्टेशनात नोंद जाल्या. मॉन्सून पूर्व पावसाच्या फाटभुंयेर आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाची बसका उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकित यादव हांच्या फुडारपणाखाला जाली. पावसाच्या दिसांनी सगळ्या म्हालांनी 24/7 कंट्रोल रूम चालूच दवरचो अशी सुचोवणी संबंधित अधिकाऱ्यांक दिल्या. तशेंच उदक व्हांवपी वाठार, भुंयकांप आनी जर्जर इमारती संबंधी उपाय येवजण करची असो निर्देश दिला. This was the second meeting that was held yesterday for disaster management preparedness, and in that meeting was attended by all the departments including PWD, Chief Engineer, WRD, then from municipalities, panchayats, BDOs had attended. So number one point was that we had in all our talukas from our control rooms are active 24/7. After that we also identified the waterlogging prone areas and areas which are prone to landslide and the list of dilapidated structures, so that
and instructions were given to all the panchayats and municipalities and PWD, WRD to take the remedial measures and proactive measures to prevent any untoward incident. And we will also periodically keep monitoring it also. In fact, in June, I will again have a meeting to follow up on what work has been done and to continuously review on this preparedness. Regarding this main issue is the tree trimming. Yes. There's always a problem. They don't get permissions and this. How effective is So all the deputy collectors have been directed that whenever they receive any complaint or officially it comes to their knowledge, then they should promptly take action, and otherwise also in coordination with panchayat, municipalities and forest department, they should conduct a survey, identify the dangerous trees and do pruning. Through SDRF, 5 lakh fund has been given to all the deputy collectors, and this fund once utilized can be recouped also. Apart from that, fund has been disbursed to CCP, all the municipalities and local bodies also for this particular purpose. In the State Disaster Management Authority meeting that was held, it was directed that even electricity department now some on the poles whichever are dangerous trees, those should also be pruned. And similar directions were also given to fire and emergency services that if deputy collectors are issuing any orders, they also need not wait for the tree to fall down. Promptly before that itself, it should be necessary action should be taken. So we will keep reviewing that so that any kind of loss can be minimized. हडफड्या बर्च रोमियोलिन अपघात प्रकरणातल्या दुबावीत सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरा आणि अजय गुप्ता हांकां मेळिल्ली जामीन रद्द करचो अशी याचिका गोंय सरकारान उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. हे घडणुकेत सुमार 25 जाणांक मरण आयिल्लें. हे फाटभुंयेर हे प्रकरण गंभीर आनी संवेदनशील आसा अशें म्हणत गोंय सरकारान तांकां दिल्ले जामीन अयोग्य आसा असो युक्तिवाद न्यायालयात मांडला. तशेंच NOC प्रकरणात लुथरा बंधूचेर याचिका दाखल करपा खातीर सरकाराक 2 सप्तक लागले. ह्या दोन्ही प्रकरणांची फुडली सुनावणी 15 जूनाक जातली. गोंयांत 20 आनी 21 मे अशा 2 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. त्या भायर वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो. देखून अशा परिस्थितीत नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी दिल्ली आसा. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.